Meeting ही meeting ostensibly to discuss the budget session of the Goa Legislative Assembly. Budget session असताना पोंडा बायपोल जावंक शकता आनी जर जालो जाल्यार हाऊस अर्जन जावंक शकता ही एक संभावना आसा. सो हांव आतां उलयतलें एलायन्स बिलायन्स ताजेर कांय उलयना कित्याक ही मिटींग ते एलायन्स डिसायड करपाक नाशिल्ली. ही मिटींग आशिल्ली एक जॉयंट स्ट्रॅटेजी लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेशना खातीर, बजेट सेशना खातीर. आतां बजेट प्रेजेंट जाता प्रायवेट मेंबर डेक. तुमी केन्ना आयकलां की बजेट शुक्रारा प्रेजेंट जालें? ओके, चॅक करून पळया. हांवूय बी म्हाकाय 13-14 वर्सां जालीं ह्या सभाघरांत. प्रायवेट मेंबर डे म्हणटा तो एक्सक्लुझिवली प्रायवेट मेंबर बिझनेसाक दवरतात. त्या दिसा आमचो मुखेलमंत्री बजेट प्रेजेंट करतलो हें ताणें डिक्लेअर केल्लें. हाजो अर्थ कितें? प्रायवेट मेंबर डे इज ऑल्सो सॉट टू बी सबज्युम्ड. एक ताजेर आनी एक फियर जाता की पोंडा बाय इलेक्शन हातून एक हवा जाल्या. हवा कित्या खातीर जाल्या? सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकारी पयशांनी बीजेपीची कॅम्पेन ही तांणी ऑलरेडी स्टार्ट केल्या. ही कित्याक जावंक शकता? इलेक्शन जाता म्हणून जावंक शकता. म्हज्या कोतान इलेक्शन जातलें हो प्रश्न आहा, पूण इलेक्शन जाता नाजाल्यार तो सरकार तुमच्या दारी थंय करना. ना फातोर्डा कितें येना तो सरकार तुमच्या दारी करपाक? घर इनॉग्रेट करपाक येता. सरकार दारी तुमच्या हाडूंक येना, कोणाचें तरी दार उगडें करपाक वता. सो तें जाता हाजो अर्थ कितें की इलेक्शन येता. आतां इलेक्शन अनाउन्समेंट जर जालो जाल्यार आमचें बजेट सेशन जातलें हो प्रश्न आहा. So there are many ifs and buts to this. Our meeting today is exclusively to discuss the upcoming budget session of the Legislative Assembly, and we have discussed the pros and cons.